तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेंत आमचे तुज्या वेचे देण्यान सोम्या कितें पाटी आमी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय लागलाय दयेन तुज्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवोट आयलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेंत आमचे तुज्या वेचे देण्यान सोम्या कितें आमी पाविले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान कशें जियेबेत म्हणल्याक साक्ष दिता सुरवली पवित्र सभा खंयच्या तरान ती जियेली आनी तांचें जिवीत कशें फुडें येवच्या सर्व जनांगाक एक आदर्श जावन उरता ह्या विशयांत आज आमी आयकता पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक आमच्या पवित्र स्थाना वेळार मेळ्ळा आनी होच पवित्र आत्मो हर एकल्याक आमकां एक बरी जिणी जिवंक सदांनीत उलो दिता आदार दिता आनी तशेंच प्रेरण करता ह्या आत्म्याच्या उल्याक आमी पाळो दिवन जिवच्या सुमयाचो आदार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान आतां भेटयत आसतना एक घडीभर मावन रावया आमची पातकां वळखून घेवया खालते काळजांत सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोन भुरगे सदां संस्कार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Krista kakluta Krista kakluta Somia kakluta Somia kakluta प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोमयाची महिमेवंत सकत परगडूंक आमकां कृपा दी ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा तेंचो महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें सायशें कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन एका काळजाची आणि एका मनाची ती जावन आसली धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप
बवार्थ्यांचो तो वेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतलेली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळुल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांयां सरशी दवरतली. आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वाणटेले. अशें जुजे नांवाचो सीप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबस म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो वांटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकूल हालची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतार सर्वेस्परा केदींच हालाना बदलाना. संवसार सरसर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्राय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्त सांगता जर आमी जिवन जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक आमी अत्रेगा. थंय सरकार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परतून जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजाप पाव नाका. वारें आपणाक कुशी आसा थंय वळटा. ताजो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्मे वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतस हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयतां आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दितां. तरी पूण आमी दितां ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमनतल्यात? सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशापुताक ऊंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता. येशू क्रिस्त ते मोगाच्या भावनाने भयणीनो, आमी आमच्या दिसपडत्या उलोवण्यांत वापरचो एक शब्द आसा. आमी रक्त मांसाची मनशां म्हणून. रक्त मांसाची मनशां म्हणून सांगतना आमकां समजता की आमी अस्कत जावन आसा. आमचें तें अस्कत काय आसा. देखून कितेंय चुकी करता जाल्यार आमी आमच्या रक्त मांसाचेर घालता. म्हळ्यार आमची कूड अशी आसा, आमी सैमान अशी आसा. देखून आमी पातक करता वा आमी अस्कत आसा म्हणलो एक संदेश ह्या उतरांतून आमी दिता. पूण आमी रक्त मांसाची मात्र गी मनशां म्हणले आनी एक सवाल आमच्या मुखार आसा. हाची दोनी वाचपां आमकां सांगतात आमी रक्त मांसाची मात्र न्हय, बगर आमी पवित्र आत्म्याची मनशां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता पवित्र आत्म्याची मनशां कशीं आसतात. आदी पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां कशीं जियेतालीं ह्या विशयांत एक उल्लेख हांगासर आसा. पवित्र सभा कशी पवित्र आत्म्याच्या बळान जियेली अशें एक रूप आमकां दिलां आनी थंयसर बरयलां ती एका काळजाची आनी एका मनाची जाल्ली म्हणून. एका काळजाची आनी एका मनाची जावचें तितलें सुलभायचें न्हय. आमच्या रक्त मांसाच्या भाशेन उलोवचें जाल्यार हें असाध्य म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार आदी आमी जाणाव एक कुटुंब म्हळ्यार व्हडलें कुटुंब आसलें. थंयसर बाबाची भुरगीं भयणीची भुरगीं अशें म्हणून सांगाता जियोवचें तसली परिस्थिती आसली आनी ती लांब काळ पर्यंत जियोवचें आसलें आमी पळयता. पूण आज हीं कुटुंबां ल्हान जाल्यांत. एकामेका बाबा सांगाता रावंक आशे नात. कारण वेगवेगळीं आसतात. पूण असले एक संदर्भ आमच्या दोळ्या मुखार आसतना क्रिस्तांवांनी जे कोण क्रिस्तांव पाटलाव करतात तांणी सांगाता जियोवचें, एका मनान एका काळजान जियोवचें, आपणा संगे आसलें सगळें वांटून घेवन जियोवचें म्हणटा आसतना हें आयच्या काळाक तितल्या सुलभायेन आमच्या दोळ्या मुखार दिसून येवचें कश्टाचें. देखून हांवें म्हळें आमी रक्त मांसाची म्हणून कितले चडीत मापान आमी मानून घेता गी तितल्या मापान आमी पवित्र आत्म्याची मनशां म्हणून वळखून घेना. निकोदेमा विशयांत आमी आयकता. निकोदेम जेजूचो पाटलाव करूंक आशिल्लो पूण दिसाक न्हय रातीक. कित्याक म्हळ्यार दिसाक तो जेजू सरशी गेलो जाल्यार लोक कितें म्हणटा म्हणल्यार भियान तो जियेलो. रातीक जेजू सरशी वचोंक तो तयार, कित्याक कोणी पळयनात, लिपोवन आयकोंक तो तयार. पूण जेजू ताका म्हणटा अशें केल्यार जायना. मनशान मनीस जाल्ल्यान रक्त मांसाचो जावन जिवचें जाल्यार ताचें तें बें आसता, ताका आकांत आसता, भिरांत आसता, कोण कितें म्हणटात म्हणलें बें आसता. पूण मनीस जर पवित्र आत्म्यान भरोन जियेता, पवित्र आत्म्याच्या बळान जियेता, ताचें तें भिरांत ना. जी विसवण तो करता ताचें तें संतोश आनी समाधान ताका आसता. देखून जेजूचो पाटलाव करूंक तो आशेता जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें परतून जल्मूंक जाय, परतून पवित्र आत्म्यान जल्मूंक जाय. आतां मनीस पवित्र आत्म्यान जल्मला वा ना कशें कळटा? भोव सुलभ. संवसाराच्या संगते विशयांत उलयता आसतना जर आमचे कान नीट जातात आनी केदळा सर्गींच्या राज्या विशयांत आमी उलयतना आमचें काळीज दाड्डें जाता तर आमी समजता आमी पवित्र आत्म्यान जल्मूंक ना, आमी आजून रक्त मांसाचींच आसा. आनी हें सहज. पूण हें केदळा आमकां समजता तवळतोन आमी बदलावन हाडूंक खंडीत जावन तयारी करूंक जाय. कित्याक ही कूड हांगा थावन जल्माल्ली, मातयेची जल्माल्ली, पूण आमचो आत्मो जो आसा तो सर्वेस्परान दिल्लो, तो वयर थावन आयिल्लो. त्या देखून जें कितें देवान दिलां तें देवान आमच्या भितर आमच्या कुडींत घालां तें ताचें आनी ससनाचें, तें ससनाक उरता. पूण कूड जी ह्या संवसाराची जावन आसून, ह्या मातयेची जावन आसून आमचें तें आसा, ही कूड हांगाच संपतली. त्या देखून जें कितें ससनाचें आसा तें विसचें जाल्यार तें विसूंक जाय आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी प्रेरण. पवित्र आत्म्यान जल्मल्ली मात्र असली एक विसवण करूंक शकतात. देखून आमी आमच्याच मोतीक, आमच्याच काळजाक सदांनी सांगचें गरजेचें आमी रक्त मांसाची मात्र न्हय, आमी पवित्र आत्म्याचीं मनशां. पवित्र आत्म्याच्या बळान सयत जिवंक आमच्यान जाता. पवित्र आत्मा सांगता तें जिवंकूय आमच्यान साध्य आसा. असले एक जिवीत जिवच्याक तोच पवित्र आत्मो
आमकां प्रेरणा दिवं दी म्हण मागया. गोगे बोलावी आयल्या बापा ओपून दिकाव त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आमी कानी करपिता स्वीकार करून लावय देणे सर्गेता उदारपणी आमी कानी करपिता स्वीकार करून लावय देणे सर्गेता हे बापा कानी को हे बापा कानी को. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ऐक्य पवित्र सभेच्या दवाक सर्विस्पोर मानून घेवन. मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आज आमच्या मुखार जायते तरणाटे भुरगे आसात. तांकां ह्या घडये सोम्या जेजूक समर्पण दिवया. देवाच्या आपोवणेंत आनी खऱ्या काळजान विसरूंक तो सोमी तांकां आदार दिवन दिया. तशेंच तांच्या आवय बापायचेर सोम्याचो आशिर्वाद आज मागया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजोया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासणाच्या जिबिताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबरत्यांक बुगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतो. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससंगेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावटतो सोगोट परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सर्वणीची कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकाने तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्व वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुझे तिचो पती, भगवान दमदुता, आविलाची सांत तेरेस, कुर्सासो सांत जुआंव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्यांचे केल्ले मागणे आता आमी सांगता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे गेणे बरोवशा नात्रेक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुवागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावो ना. उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सूर्यो तूं उजवाड फांगताय, जिवीत मुझे नंदन करताय. जिविताक कुवार वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया, दुर्बळ्या काळजान मुज्या. बरो गवळी तूं शेळयांक राखता, पांचव्या सोरोवा भरून पायता. जिविता जर तूं तान बागयता, सर्गीच्या सुखा भरून पायता. जिविता सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया, दुर्बळ्या काळजान मुज्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सर्वण संभ्रमोन आमी तुका गोवांचो वडो आनी दकांचो वायन भेटयल्यांत, आनी तुवें परतून आमकां तेंचो तेणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी, आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रसाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. असा हांव तुमच्या संगाता, आता आनी सदा. एक तरी आसा यते, वावराडी पूण तोडे. मागया आमी धन्या लागी, तांच्या तुवें साक्षी करे. मागया आमी धन्या लागी, तांच्या तुवें साक्षी करे. वसा प्रसाचे शीस करा,
पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां मागीर कुर्साचे गुरवेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.